आयज आमी पळयता जेजू ताच्या फाटल्यान येतले परचेक पळोवन चुरचुरता आनी कित्याक ती दोगदवताली आनी गवणी नासलेल्या भाशेन मेंढऱ्या भाशेन ती बाबडी कशी जाल्ली. आमी जायते फावटी आयकलां आनी आमी ह्या दिसांनी शुभ वर्तमानांत आयकत आसात. आमच्या जेजू क्रिस्ताचें एक म्हत्वाचो गूण म्हणल्यार ताची काकलूत आनी ताची दयाळाय. तो ते परजेक पळोवन चुरचुरता कित्याक ती तांकां गोडी नासलेल्या भशेन ती भोंवतात. पूण बारीकसाणेन आमी पळयत जाल्यार ह्या लोकां खातीर गवणी विचून काडलेले आसात. ते जावन आसात तांचे धर्मशास्त्री, फारिजेव, देवस्थानाचे याज्ञीक आदी. ते तांचे परजेची पर्वा करिनात. ते आपल्याच जिविताचो कुयदाद करूंक चिंतात. तांचेय जिवितांत चड भारताचें न्हू. ते आपले चाली रिती पाळतात त्योय बी दुसऱ्यांक दाखोवंकूच म्हूण करतात. ते दुसऱ्यांचे आपल्या परजेचे आत्मीक जिविताचें जबाबदारी आसा ती ते पाळिनात. तांकां देवाचेर भावार्थ दवरूंक, तांचो भावार्थ वाडोवंक ते पाळिनात. आनी तांची जिवितांय बी गर्वान भरलेलीं आसात. देखूनच ते आयज जेजूचें विजमीत पळयले उपरांत ते जेजूक म्हणटात तो देंवचाराच्या प्रधाना वरवीं तो देंवचार काडटा म्हणून. दुसरे लोक जेजूचें विजमीत पळोवन अजाप जातात आनी तेमी केन्नाच पळोवंक ना असलें विजमीत. पूण हे फारिजेव आसात ते तांची काळजां गर्वान भरल्यांत देखून ते जेजूचे विजमिताक पळोवंक कुड्डे जातात. आमचो जेजू दयाळ काळजाचो आनी ताका जाय आमी सगळीं ताचे भाशेन जालेलीं. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत तो आमकां जण एकल्याक आपयता आपणा भाशेन जावंक. आमकां सगल्यांक तो आपयता आमच्या उतरांनीच न्हय पूण आमच्या करण्यांनी, आमच्या कश्टावयल्या भाव भयण्याक आदाराक पावूंक आनी तांच्या सेवेक पावूंक. आमी जाणाव आमी जेजूची पवित्र सभाब, आमी जेजूच्या कुडीचे सांदे आनी आमकां सगल्यांक हें आपोवणें दिल्लें आसा. जेजूच्या सर्गीचें राज परगटचें आपोवणें आमकां सगल्यांक दिल्लें आसा आनी तें आमकां दान कशें तें आमकांच दिलां आनी आमी ती जबाबदारी पाळूंक गरजेची. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा आनी आमकांय म्हणटा, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. आयज आमी मागणें करता आसतना आमच्या पवित्र सभे पासत मागुया. आमच्या पवित्र सभेंत देवान आनिकूय पाद्री आनी माद्री धाडूंक मागुया. पूण एक लक्षांत दवरुया की हें जेजूचें सर्गीचें राज परगटचें काम फकत पाद्री आनी माद्रीचेंच न्हय पूण आमी सगळे जण एकलीं जीं जेजूची पाटलावदारां आसात, जण एकलीं क्रिस्तांव भाव भयणीचें हें आपोवणें आसा. जेजूचें सर्गीचें राज परगटचें काम हें सगळ्याची जबाबदारी. तर आयच्या दिसाक आमी आमच्या जिविताचेर नदर नियाळ करता आसतना त्या फारिजां भाशेन आमचीं काळजां गर्वान भरोना जावंक पूण जेजूची खरी साक्षीदार जावंक आनी जेजूच्या मार्गांत चलोवंक देवा लागीं बळ आनी कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया.